हॅपी आशिल्ले की आमकां प्रत्येक वेळार सगळें सुटी मेळटा, सगळें मेळटा, दीसभर आमकां खेळपाक मेळटा. अशे परिस्थितींनी आमी हे स्कूल मुखार गेल्ले. आमी सगळ्यांच्यांनी म्हणजे बरो कोणी म्हणलें जर जायत संजय सराच्या स्कुलान भितर केन्ना दाणी कोण माननाशिल्ले. तातूंत भितर तुका शिकोवपी मेळटाले, जोक्सूय मेळटाले आनी तातूंत भितर सर्व एंटरटेनमेंट मेळून एक प्ले स्कूल अशें जातालें. म्हणजे बाकीचे सगळे आमी दाणी मारून गेल्यार कोणाक पडूनय वचनाशिल्ले. म्हणून अशा परिस्थितींतल्या स्कूल आयज आमी एक एकेडमिक एक्सलन्स घेवन मुखार चल्ले आसा. रिजल्ट बरो लागपाक लागलो, क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळपाक जालें, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां कमी पडटा म्हणून आमी आयज ह्या हातूंत भितर गेले. मग याद जाता तेन्ना आमी गेले, भोंवताले. मनोहर भाई, हांव तेन्ना मंडळ अध्यक्ष हांगा केपेंचो, आनी त्या वेळार खुबशे मनोहर भाईन आमचेर आशिर्वाद दवरले. ते स्कूल बदलपा खातीरय कांय प्रेशर लागपाक जाय जाल्यार प्रेशरय घालो की तुमी स्कूल सोडात आनी दुसरे कडेन मॅनेजमेंट दियात. आयज आमी हांगा आयिल्ले आसात. आयज खुबशे जाण म्हणटले भास्कर सरान एक ओपन दवरिल्लें आसा. खंयच्याय बिल्डिंगेक किंवा खंयच्याय हाका तुमकां नाम दिवपाचें जालें जर जायत 50% ऑफ द कॉस्ट हुएवर बेर्स देन वी हॅव म्हणजे आमी एक संयुक्त डिसिजन घेतिल्लें आसा. वी वील गिव अ नेम टू दॅट स्कूल. कळ्ळें न्ही. अशें कोणी आसा जर जायत जाल्यार तांणी फॉरवर्ड येवचें आनी आमी इक्वल पार्टिसिपेशन. आयज जर खर्च जालो ह्या म्हयन्याक एक आमकां 25 लाख खर्च जालो, 12.5 लाख आमी काडले, 12.5 लाख तुवें दिले, मुखार वचुया. अशा पद्दतीन वचपाक जाय. कोण फुडें कोण फाटीं ना. अशा पद्दतीन कोणी जर आसा जर जाय जाल्यार वी वील कंटिन्यू. अदरवायज ऑल्सो इफ वी डोंट फायंड, हांव आसात. हांव पळयता ते खंयचेय स्कूल कोणी घेता जर जाय जाल्यार आय एम ओपन टू इट. आय कॅन गो फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट सायमल्टेनियसली. हांव एक स्कुला खातीर 50% बर्डन घेवपाक हांव तयार आसा. ते खंयचेय जावं न्ही. डिसायड करून न्ही कोणाकय जर हातूंत भितर आसा जर जायत आनी नाय जाल्यार जर जायत हे स्कूल कंप्लीट जाले नंतर दुसऱ्या स्कुलाचोय 50% बर्डन घेवपाक आमी तयार आसा. हांव इतकेंच मागता की आतां जर जालें जर जाय सायमल्टेनियसली 2-3 जाण मेळ्ळे जर जाय 2-3 स्कुलां घेवन आमी सायमल्टेनियसली मुखार गेले, एकच बरोबर प्रोजेक्ट केलो. हांव इतकेंच चिंतता की म्हज्या घरांतले, म्हजे सगळे फॅमिलींतले, जॉयंट फॅमिली, व्हडले फॅमिली, सगळे भुरग्यांनी हांगच्यानूच नांव मेळयलें आसा, हांगच्यानूच नांव कमयलें आसा. आनी ह्या स्कुलांतल्यान जरी आमचे रिजल्ट बेड लागले, म्हजे फॅमिलींतले सगळे SSC पास जाल्ले आनी तातूंतल्यान तांगे बरे पोजिशनाचेर आसाय बी. म्हणून ते कितें कॉन्ट्रिब्यूट करतले अशें कांय ना. पूण तरी आसतना म्हाका उपकार आसात की म्हजे भयणी गेल्यो, म्हजे बापोल भाव गेले, म्हणजे आमी रावून शिकताले हांगा, खंय तरी रूम करून, खंय तरी आमचे डिस्टंट रिलेटिव्ह आसात. आमच्या गांवांत भितर स्कूल नाशिल्ले त्या वेळार होली क्रॉसाचेर डिपेंड रावन लागींचे स्कूल म्हण आमी मुखार वताले. आनी म्हाका तरी दिसता की ह्या स्कुलाचे परत एक फावटी भव्य दिव्य एक विद्या मंदिरान भितर हें जावपाक जाय, ज्ञान मंदिर जावपाक जाय. आमी स्कूल बांदता ते फक्त आमचे भक्ती मंदिर, ते आमचे भक्ती मंदिरय आसतले, तो आमचो संकल्प आसतलो, ते विद्या मंदिर आसतले, ते समाज मंदिर आसतले, सगळे समाजाचे पार्टिसिपेशन आसतले. म्हणून आमचे खुबशे वेरियस प्लॅन आसात. आमी सकयल जी पळयतात ती आमी प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी खातीर एक भव्य दिव्य स्कूल बांदपाचें. पूण ते ह्या वर्साक जर डोनर मेळना जर जाय जाल्यार तें स्कूल आमी फुडल्या वर्साक दवरतले. आमचो संकल्प पयलो आसा तो हो, ह्या भुमीचेर आमी जे बसले आसात त्या भुमीचेर आमचें पयलें स्कूल येता त्या एकेडमिक इयराक आमी एडमिशन्स ती हांगा क्लासीस आमी मूव करतले, जे बाजारांतले स्कूल आसा ते मूव करतले. अँड दिस इज माय एश्युरन्स टू यू ऑल. खंय कितेंय जावं न्ही, कितेंय जावं न्ही, कसलीय संकटां येवं न्ही, हो प्रकल्प जातलो. फुडले आमी मागीर ताचे प्रमाणे करतले. आतां दिगंबर सर सांगताले की आमी मुखार वया, आमी CSR हाजे खातीर घेवया आनी ते दिव्यांग स्कूल, एक वेगळे तरेचे दिव्यांग स्कूल आमी काडपाक पळयतात. हें जालें प्रायमरी, हें जालें सेकंडरी, आनी त्याच्या नंतर आमच्या दिव्यांगा खातीर क्लोज गेटेड कॉम्प्लेक्स. तातूंत भितर आमी पळयताले तांकां मुक्तपणान पळोवपाक मेळटालें. वयर इतक्या खातीरच दवरलें आसा, दे शूड नॉट फील दॅट दे आर म्हणजे खादेन उडयल्या म्हणून न्ही. तांकां हांगा एक्टिविटीज जाता तितक्यो पळोवपाक मेळटल्यो. ते एखादे वेळेस स्पोर्ट्स केट आसन ते आमचे बरोबर इन्क्लुझिव्ह रित्यान करतले. बाकीच्यो कार्यावळी जाता तेन्ना आमी तांकां हें करतले. हांव इतक्या खातीरच तांकां भायर गेटेड करता, इतक्या खातीरच एखादे वेळ कांय नुयसन्स जावपाक जायना, कितेंय जावपाक जायना आनी आमी ताका जबाबदार रावपाक जायना. म्हणून तांकां वॉच आनी तातूंत भितर तांकां फ्रिडम मेळटलें. एक इन्क्लुझिव्ह आमी जे भुरग्यांक दिव्यांग म्हणटात ते दिव्यांग नॉर्मल स्कुलां, संजय स्कूल आसा जावं बाकीचे स्कूल आसा तशें न्ही. हे दिव्यांग स्कूल आसतले जे आमचे मोस्टली स्पेशल स्कूल्स आसात, जांचे इंटेलेक्च्युअल डिसेबिलिटी चड आसा. आनीक जेन्ना पेरंट्स जेन्ना वाडटात, आमचे जेन्ना बर्थ जाता कोणाच्या भुरग्याचो आनी आमकां ते डिसेबल म्हणून रिकॉग्नायज जाता तेन्ना त्या पेरंट्साची एज आसता 30-35 आनी तो भुरगो जेन्ना 20 वर्सांचेर येता
तेन्ना त्या पेरंट्साची एज जाता 60-70 ह्या वेळार. आता जेन्ना भुरगो ग्रोथ जाता तो मसल पॉवर जाता, ताका शक्ती आसा आनी ताका भान आसना आणि त्यामुळे तो समाजाक नुयजन्स जावपाक जायना. आणि पेरंट्स म्हणटा कितें ताजे बरोबर भावंडां आसा ती सोडून गेल्ली असतात, ती लग्न जाली गेली हे आनी कटकट नाका म्हणून. मागीर पालक आमचे कडेन येता आता आनी म्हणटात की आमी वॉट आफ्टर मी, म्हणजे ह्या भुरग्याचें भवितव्य कितें. अशा भुरग्यां खातीर आमी ते स्कूल करतात. एल्डरली भुरगे तांकां स्किलिंग करपाचें, तांचे खातीर ITI करपाची, तांचे खातीर उद्योग निर्माण करपाचो, तांकां एंगेज दवरपाचें आणि तातूंतल्यान तांकां प्रोडक्टीव करपाचो आणि सेल्फ सस्टेन करपाचो, सो दॅट दे आर सेल्फ सस्टेन, दे आर नॉट बर्डन. एट द सेम टायम पेरंट्स हॅव गॉट नो, म्हणजे ताचे भितर टेन्शन ना की म्हजो भुरगो कितें वॉट आफ्टर मी, क्वेश्चन शूड नॉट अरायज. आणि हेच तरेचे स्कूल एक मॉडेल स्कूल आमी घालपाक पळयतात आणि ते स्कूल करपा खातीर आमी CSRाक खूब हांव काल मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां. मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आमी हेय स्कूल सायमल्टेनियसली करी. आमी 1-2 म्हयन्या भितर जाले जर जायत ती बिल्डींग उबी रावतली. डोनर्स जर मुखार आयले जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी सगळीं स्कुलां बरोबर व्हरपाक शकतले. एक सुंदर असो येती मल्टीपर्पज हॉल, तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशनाचो एक कॉन्सेप्ट आमचे मदीं आसा वीच वील नॉट म्हणजे आमचे अटेन्शन डेविएट करपाक शकचे ना, डिस्ट्रॅक्शन जावचे ना. अशा पद्दतीन तो हॉल बांदपाचो, तो एखाद्या वेळ खंयच्याय शुभ कार्या खातीर दिवपाचो, आमकां डिस्टर्ब जायना जाल्यार, आणि तातूंतल्यान जो रेव्हेन्यू येता तो स्कुलाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर मोडपाचो. अशे एक विविध अशा आमच्या स्कूल कॉम्प्लेक्साचे हे आसा. 1, 2, 3 प्रोजेक्ट आणि 4 प्रोजेक्ट. तशेंच आमी वयर करतात एक सुंदर असो ग्राउंड आसा. हाचे वयर जर गेले जर जायत सादारणशी लेवल आसा ती लेवल करची पडटली. एक सुंदर असो ग्राउंड हांगा जातलो. ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर खेळपाची सुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्ले ग्राउंड, ह्या सगळ्या कॉन्सेप्टान भितर आमी काम करतात. हांगा आमकां कंपाऊंडय घालून हो आमकां कंपाऊंडेड प्रिमायज करपाक जाय. फुडले वटच्यान कॅनल आसा त्या कॅनलाकय आमकां व्हडलो कंपाऊंड काडपाक जाय, सो दॅट एनी ऑफ आवर चिल्ड्रन शुड नॉट गो अँड कॅनला भितर तांकां अपशोकून जावपाक जायना, हाची आमी तजवीज करतले. पूण सायमल्टेनियसली दीस वर्क वील गो. आमी कितले फावटी चोच मारून पळयली, चोचय गेली, नवी पाकां आयली, पूण पाशाण फुटना. अशा प्रसंगान हे पाशाण फोडपाचेंय कार्य केल्लें आसा. ते आमचे गुरुबाब दीस रात हांगा रावतात. ते पयशे घेतले जावं बाकी कितें करतले, पूण अत्यंत बरे रितीन ताणें आमकां ही सायट करून दिली. म्हणजे मिसेस बाय अलका, हांव खंयचेय पावल फुडें घालता तेन्ना केन्नाच फाटीं ओडना, कितलेंय जावनी केन्ना विचारना तूं कितें करता काय म्हणून. व्यंकटेश बाब जाणी सुरवातीक आमकां आदार केले. सगळे आमचे आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचे सगळे मेंबर्स, आमचे आदले हेडमास्टर सर, आमचे संजय सर, सगळ्यांची नांवां घेना, रघुवीर बाब, सगळे आमचे बेणे, सगळे परत एक फावटी टिचर आमची सुचिता टिचर, हेडमिस्ट्रेस, बोथ टिचर्स, पेरंट्स, आणि ह्या संस्थेचे वेलविशर म्हणजे मोगाळ भाव भयणांनो, पयली सुवातेर तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि तुमकां शुभेच्छा दिता. कारण हो जो प्रकल्प आसा तो कोणाच्या एकट्याच्या किंवा ट्रस्टाच्या किंवा सोसायटीच्या किंवा एका मेंबराच्या आशिर्वादान किंवा ताच्या धैर्याचेर मुखार वचप कठीण आसा. दिस इज अ जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड दिस इज अ जॉयंट सक्सेस. आमी जेन्ना मुखार वतले तेन्ना हे सक्सेस मेळटा ते तातूंत भितर सगळ्यांचो वांटो आसतलो. कारण आमच्या प्रत्येकाचे एक स्वप्न आसा, एक संकल्प आसा की हे पूर्णत्वाक व्हरपाकच जाय, मागीर कितें आसुनी. आणि हांवें तरी संकल्प घेतिल्लो आसा. म्हाका दिसता की हांव सकाळ फुडें उठले त्या बरोबर लोक येवचे पयलीं आनी एक फावटी काल कितें जाल्लें पळोवन येता. सांजचे 7 जाल्यारय हांव टॉर्च घेवन येता, कितें आयज दिसभर कितें जालां तें पळयता. आणि आयिल्ल्या फावटी 50% टायम म्हाका राजू सुंगटाणकर हांगा दिसता. हे जेन्ना आमकां खंयचेंय स्वप्न पळयता तेन्ना ती न्हीद पडना जाल्यार ते निश्चितपणान स्वप्न साकार जाता. म्हणूनच आनी कांय मेंबर आमचे हर्षारे गे अधून मधून येता, एकटोच वयर चडटा, कितें तरी पळयता वता आणि सांगता आमकां. अशें प्रत्येक मेंबराची आस्था ह्या संस्थेन भितर आसा. म्हणूनच हे जाता. कारण आमी त्या वेळाचेर जेन्ना ह्या स्कुलाचे हांव जो पास आउट जाल्लो आसा तो व्हेरी बॅड फेस, हांगा मुखार आशिल्ले खुबशे हांव आनी राजू एक बॅड फेसींतल्यान गेल्ले आसात. मुखार बशिल्ले सगळ्या संस्थेची भरभराटी आसा तेन्ना जाल्ले. म्हज्या वेळार 5% रिजल्ट लागलो आणि त्या 80 भुरग्यांतलो म्हणजे 4 जाण पास जाले, तातूंतले एकटो हांव. आणि आयज ह्या पोझिशनाचेर पावल्लो आसा. आणि म्हाका खबर आसा की म्हजे बरोबर म्हज्या परस हुशार आशिल्ले भुरगे त्या वेळार फेल जाले आणि मागीर परिस्थिती कितें जाल्ली आसा. म्हणून आमी त्या वेळार एक निश्चय केलो, ज्या वेळाचेर रिजल्ट 1, 2, 3% आयलो आणि आमचे ग्रांट्स बंद जाले. मनोहर भाई तेन्ना
तो एक स्ट्रिक्ट करतालो की जी स्कुलां चलोवपाक शक्यता मॅनेजमेंटा कडेन जायना तांचे ग्रांट्स बंद करपाचे. जेन्ना ग्रांट्स बंद केले त्या वेळाचेर आमी निर्णय घेतलो की हे स्कूल आमी मरपाक दिवचे ना, आमी परत एक फावटी पुनर्स्थापीत करपाक जाय म्हणून आमी एकठांय आयले. राजीव आसतले आमचे भास्कर सर, राजीव महेंद्र बाळे, आमी एकठांय आयले आनी मागीर आमी आमच्या वरिश्ठांक मेळपाक कॉमेस केली की आमचे उच्च पदाचेर कोण आसात तातूंतल्यान पयलीं आमी एक ट्रस्ट निर्माण केलो. सोसायटी चलताली, तातूंत भितर खुबशे प्रॉब्लम्स येताले म्हणून ताचेर तो ट्रस्ट आशिल्लो ताची कन्वर्शन आमी सोसायटी केली आनी तातूंतल्यान मागीर आमी एक वेळार आमची पाकां काडची पडली आमकां, कारण पुनर्जीवीत करतलो जर जाय जाल्यार आमचे चोसे आपटोवची पडली, ती पाकांय काडची पडली आनी एक नवजीवन आनीक प्राप्त करपा खातीर आमकां हे सगळे एक्सरसाइज करचे पडले. तातूंत भितर खुबशे जाणांचे रुसवे फुगवे आयले आनी कांय जाणांचेर एखादे वेळी दिसतलें की आमी मातसो अन्याय केल्लो आसा, पूण एखादें जावपाकय शकता, पूण स्कुलाक एक पुनर्जीवन दिवपाक जाय हें ध्येय आशिल्लें. आनी त्या वेळाचेर आमी ऑलमोस्ट आतां फिफ्थाक किंवा आमी फर्स्ट एक हें केलें, फर्स्ट स्टँडर्ड आमी सुरवात केली की आमकां स्कूल जर जिखतले आमकां 5वेक एडमिशन मेळटली. 5वेक एडमिशन 13चेर आयिल्ली, 5वेचें डिविजन जायना तेन्ना आमकां परत 5वेक जर मेळटलें आमी सुरवात करतली फर्स्टाच्यान. आनी सुदैवान आमची भुरगीं, म्हजी राजीवाची तन्वी बाय हांगा आसा, आयज ते आर्किटेक्ट बरे नामनेचे आर्किटेक्ट जाल्ले आसा आनी आयज ह्या भुमीचेर परत एक फावटी आयिल्ले आसा. आमी डिसायड केलें, म्हजोय चलो आशिल्लो शुभम, आयज तो डॉक्टर आसा, केएलई भितर रेडिओलॉजिस्ट म्हणून काम करता. आमी सुरवात केली की कितेंय जावं न्ही, ह्या स्कुलाचें भवितव्य कितें आसूं न्ही, तें भवितव्य जर घडयतलो जर जाय जाल्यार आमकां कॅपेसिटी आसा तें पुनर्जीवीत करपा खातीर म्हणून आमचे भुरगे. महेंद्र बाळे आयलो, आमी वासुराज आयलो, वासुराजान मदीं गेलो, अशें करून आमी एक पयलो बॅच केलो जो फर्स्टाक केलो. आनी मनोहर बाईन आमकां सांगलें की तुमी चला फुडें, आपूण तुका परमिशन दिता. परमिशन दिता म्हणून 6 म्हयने गेले. मागीर आमच्याच भितरल्यान एकट्यान कोर्टान केस घाली की परमिशन नासतना तुमी फर्स्टाक चलोवपा लागले आसा आनी त्या अर्द्याचेर आमकां खंय तरी आमच्या भुरग्यांक वेगळे भशेन दुसऱ्या शाळेन घाले. म्हणून एक निर्णय केलो ती शाळेन घाल्यार पसून फिफ्थाक आमचे कडेन येतले. म्हणूनच आयज ह्या परिस्थितींतल्यान आमी खूब दुर्दैवाच्या फेऱ्यांतल्यान आमी गेल्ले आसात आनी आयज आमकां परत एक फावटी पुनर्वैभव प्राप्त जाल्ले आसा. हातूंत भितर खुबशे जाणांचें योगदान आसा. भास्कर सरान सांगलें तशें म्हज्या घरांतली 3 एप्लिकेशन आयली. हांवें म्हणलें हांव तुमचे एप्लिकेशन सांगपाक सुद्दां, फळदेसाय म्हणलें रिजेक्ट. अशें करून आमी काडली. म्हणजे भावाची चली आयली. हांवें म्हणलें कांय जावचें ना, हांगा टिचर तूं हांगा दवरीत नाका, म्हाका कांय सांगत नाका. ताणें म्हजे कडेन आर्ग्युमेंट घालपाक केलें, इफ आय एम ऑन अ मेरिट इज इट नॉट इनजस्टीस ऑन मी, म्हाका तूं फावर करनाका म्हणून म्हजेर अन्याय करनाका. इथपर्यंत गेली. आमचे सोयरी दायरी आमी कांयच घेतले ना आनी तातूंतल्यान एक बरो प्रॉडक्ट, बिकॉज एकट्याक घेतले जर जाय जाल्यार मागीर फाटल्यान लायन लागता, म्हणून आमी निर्णय घेतलो आनी आमकां बरे क्षमतेचे बरे क्वॉलिटी टिचर्स मेळ्ळे आनी क्वॉलिटी एज्युकेशन मुखार जालें. लोकांनी विश्वास दवरलो आनी हळू आमी वयर गेले आनी आयज आमकां जाय पडली की दुसरी. आमी मागीर टायअप केले आमचे लायन्स टायनी डॉट स्कूल, जे आमचे प्रदीप सर आशिल्ले लायन आनी हांव आशिल्लो, राजीव सर आशिल्ले. आमी म्हणलें की लायन्स टायनी डॉट स्कूल आसा, इट हॅज टू बी मर्ज विथ होली क्रॉस बिकॉज वी वॉन्ट फिडिंग स्कूल. आनी ते मागीर होली क्रॉसाक मर्ज केले. ताच्या पयलीं आमी म्हज्या भावाच्या घरान भितर 28 वर्सां टायनी डॉट्स चलयले आनी ताचे नंतर मागीर आमकां ते घरय मोडपाक पावलें आनी मागीर आमी सोदली बिल्डींग आनी तातूंतल्यान आल्बर्ट आमचो लिका कडेन वचून तो MOU करून आमी तातूंत भितर सुरू केले. आयज 2 बिल्डिंगो 2 कडेन चलतात. एक बाजारान भितर आसा. म्युनिसिपालिटीचे सगळे आमचे हे आसा, ताणें आमकां वेळोवेळ सहकार्य केल्ले आसा. आतांच नाना आसा, त्या वेळार नाना चेअरमॅन आशिल्लो. आमकां याद जाता की आमी दुसरो फ्लोर बांदपाक वता आनी नानान आमकां मोठ्या मनान परत एक फ्लोर तुमी बांदात, आमचे कांय प्रॉब्लेम ना, तुमी बांदात, तुमी वापरात. आनी बाकीचे पयलींचे ते वेवर दिले आनी अशे पद्दतीन अनेक लोकांच्या आशिर्वादान आयज स्कूल मुखार पावले आसात. त्या दृश्टींतल्यान शिक्षणाच्या क्षेत्रांत अत्यंत म्हत्वाची अशें हांव समजता. तुमी येजमान बरो गडगंज आनी धडाड्याचो सोदून काडला. म्हणजे बाब सुभाष, ताची घरकान अलका प्रभुदेसाय, आमचे चेअरमॅन बाब राजू सुंकलकार, बाब प्रदीप शिरवयकार, आमचो बोर्डाचो बाब भगिरथ शेट्ये, आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन पयलींचो आनी एज्युकेशनिस्ट भास्कर नायक, देवेंद्र बाळी, हांगा हजर आशिल्ले सगळे कावन्सिलर्स केपें म्युनिसिपालिटी, हांगा मुखारी हजर आशिल्ले आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब महानंद, बाकीचे सगळे प्रिन्सिपल्स, टिचर्स आनी हेडमास्टर्स किंवा तुमचे सगळे स्टुडंट्स, एक्स स्टुडंट. शिक्षणाचें क्षेत्र हें
अत्यंत महत्वाचे क्षेत्र असे आज जग मानता. 2 क्षेत्रां आसात जांचो संबंध सामान्य मनशाच्या काळजा कडेन येता. इट टचीस द हार्ट ऑफ ए कॉमन मॅन. वन इज एज्युकेशन, सेकंड इज हेल्थ. एज्युकेशन कॅन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल. म्हणजे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकराच्या शब्दांत जर सांगत, ताणें पयलें लेक्चर आमचे फेस्टिवल आयडियसा भितर दिल्लें, ताका टॉपीक दिल्लो मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल. आनी ताणें आपले सगळे लेक्चरां भितर आपली स्टोरी, आपले म्हणजे आपले सगळे लायफाची स्टोरी ताणें थंय प्रिडिक्ट केली आनी ताणें सांगलें हाव एज्युकेशन कॅन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल. म्हणजे जो भुरगो टाटा हायस्कूल, टाटाच्या बॉम्बे हावसा मुखार लायनीन रावतालो स्कॉलरशीप, 50 रुपयांची स्कॉलरशीप कलेक्ट करपाक म्हयन्याचे 5 तारखेक, ही ऑक्युपायज ए सेम चेअर इन द सेम बॉम्बे हाऊस एज एडवायझर टू टाटास. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एज्युकेशन. So education makes impossible possible. Health helps you in making impossible possible. म्हणजे हे सगळे करता आसतना तुझे आरोग्य बरें आसपाक जाय. आरोग्य बरें ना जाल्यार मागीर कांय फायदो ना. नथिंग विल बी पॉसिबल. म्हणून ही दोन्ही क्षेत्रां अत्यंत महत्वाची. तातूंतले शिक्षणाचे क्षेत्र हे आज तुम्ही एक पावल मुखार मारतात. हांव अभिनंदन करता बाब सुभाष, बाब राजू सुंगटणकर आनी सगळे कमिटीचे मेंबर. तुमच्याकडे खूपशे हेवी वेट आहा एज्युकेशन क्षेत्रात काम केलं. भास्कर नायक म्हणटा हांव चीफ मिनिस्टर आसतना म्हजे कोर टिमी भितर आशिल्लो. आय हॅड ए कोर टीम ऑफ 4 ऑफिसर्स हू यूज टू प्लॅन एवरीथिंग. बजेट धरून सगळे हांव तांचे बरोबर बसून घेतातलो. एक म्हाका सांगपाक अभिमान जाता की एक कोर टिमीचो मेंबर हो भास्कर नायक आशिल्लो. म्हणजे आमी तेन्ना कितें स्किमी केल्यो. म्हाका याद जाता की हांव मुश्टी फंडाच्या फंक्शनाक गेल्लो. 75 वर्सां कंप्लीट जाल्ली म्हणून मुश्टी फंडान फंक्शन आशिल्लें. भास्कराक म्हटलें अरे हांव थंय 75 वर्सां जाल्लें स्कुलाच्या हाका वता, कितें तरी थंय म्हाका डिक्लेअर करपाक. भास्करान म्हाका म्हटलें सर एक आयडिया करया, जी स्कूल गोंयांतली 75 वर्सां कंप्लीट करता तांकां 1 टायम ग्रांट ऑफ 75 लाख हांव थंय डिक्लेअर करून सोडलें विदावट एनी रिजन. ताजो फायदो खुबशा स्कुलांक जालो. तुमी घेतला जाल्यार हांव नको, पूण खुबशा स्कुलांनी जालो. काणकोण, सत्तरीक, वेगळ्या स्कुलांनी ज्यांनी 75 वर्सां, कारण 75 वर्सां सोसायटी चलोवप, स्कूल जगोवप इट सेल्फ इज अ बिग अचिव्हमेंट. आणि म्हणून सरकाराचे कर्तव्य ठरता की अशा स्कुलांक करप. तर तुमचे स्कूल खरें म्हटल्यार तुमी जे आतां पळय भाशणान सांगलें की कितले डिफिकल्टी काडून तुमी स्कूल ते टिकोवन दवरला, दॅट इट सेल्फ शोज युअर डिटर्मिनेशन. म्हणजे आपल्या भुरग्यांक आपल्या स्कुलाक घालतलो. नॉर्मली आमी कितें करता, स्कूल मातशें बरें ना जाल्यार हांव म्हज्या स्कुलाक बरें, म्हज्या भुरग्यांक बरें स्कुलाक घालतलो. आनी म्हाका नाका रे बाबा ती रिस्क नाका, म्हजो भुरगो बरो जावपाक जाय. ही नॉर्मल थिंकींग आसता आज सगळे कडेन. हांव खूब जाणांक विचारता तुजो भुरगो खंय वता रे, तर ना आपलो भुरगो आमचे कडेन वता. कित्याक घालना? ना आमचो मातशें स्टँडर्ड ना आनी बरो, अशें एक रिएक्शन आसता. पूण तुमकां एप्रिशिएट करपाक जाय. यू हॅव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग ए डिसिजन दॅट आमचे भुरगे कितेंय जावं आमचे भुरगे त्याच स्कुलांक घालतले आमी. वी वील मेक अवर स्कूल गूड. आनी दुसरें जेन्ना आपले भुरगे वता तेन्ना युअर कमिटमेंट इज मोर स्ट्रॉंगर टुवर्ड्स द एज्युकेशन. आनी दुसरें तुमी डिसिजन घेतलें की आमचे पळय कमिटीचे कोण आहा तांचे कोणाकूच जॉब दिवप ना, त्या शाळेक दिवप ना. सुभाष म्हणटा सारकें, यू आर डिनायड मेरिट्स. म्हणजे यू मायट हॅव डिनायड सम ऑफ युअर रिलेटिव्स हू कुड हॅव गॉट जॉब्स ऑन मेरिट्स. बट एज ए प्रिन्सिपल म्हणजे सिजराची बायल हेच आसपाक जायना, जाल्यार लोकांक दिसपाक जाय. तशें तांणी डिसिजन घेतलें की लोकांचे परसेप्शन जावचें न्ही, आमी इन्फ्लुएन्सान घेतलें म्हणून. बट दॅट हॅज सेट ए प्रेसिडेंट. असले प्रेसिडेंट सेट करपाक आयच्या काळात डिफिकल्ट. आय नो हाव डिफिकल्ट इट इज. पण तरी आसतना तुमचें अभिनंदन करता की तुम्ही शिक्षणाच्या क्षेत्रात तुम्ही एक बरे पद्धतीचे पावलं उचलली. आणि म्हणून म्हज्या कोतान तुमचें स्कूल टिकपाक शकलें, वयर येवपाक शकलें आनी आज एक मोठी भरारी मारपाक सोदता. कारण शिक्षणाचें एक संकूल उबें करप ताचे खातीर कितले त्रास काडचे पडटा. सुभाष तातूंतल्यान गेला, सुभाषाक खबर आहा तो कितें कितें करत आसता. पूण अदरवायज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू म्हणजे डिक्लेअर करपाक सोंपें आसता, स्वप्न पळोवपाक सोंपें आसता, पूण इम्प्लिमेंट करपाक तुजी टीम बरी आसपाक जाय. इफ यू हॅव ए डेडिकेटेड टीम देन यू कॅन डू इट लायक एनीथिंग. म्हणजे तुज्यान कशें करून करपाक शकता. शिक्षणाचें क्षेत्र हें अत्यंत मनाक समाधान दिवपाक. म्हजे कडेन 3-4 वर्सां एज्युकेशनाचो पोर्टफोलियो आशिल्लो आनी भास्कर तेन्ना डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आशिल्लो. पूण हांवें तेन्ना पळयलां कशें लोकांच्यो परिस्थिती, कशें स्कुलांची परिस्थिती लागींच्यान पळयलां. वी हॅव ट्रायड टू मेक. तेन्ना आमी खुबशे नवे हे कळ्ळे. इनफॅक्ट वी स्टार्टेड ए स्कीम ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. 1 कोटी रुपया आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराक दिताले. म्हणजे स्कूल जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें तयार करपाक सोदता
ताका 1 कोटी रुपये सुद्दां ग्रांट दिवपाच्यो अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आमी काडिल्ल्यो त्या वेळाचेर ताचो फायदो खुबशा स्कुलांनी घेतलो आनी हांव नकळो आतां ती आसा जाल्यार नाल्यार आतां ती सुभाषान नवी स्कीम काडची 75 लाखाची एक्टिवेट करया आनी हे 1 कोटी रुपयाची मेळटा एटलिस्ट तुमकां गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी सगळ्या स्कुलांक ताचो बेनिफीट जावपाक शकता. हांव परत एकदां आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचें अभिनंदन करता की तांणी बाबा सुभाषाचें म्हणणें आसा की आपल्याक एप्रोच रोड मातसो PWD कडल्यान करून दी. हांव कालच थोड्यांक सांगलां म्हाका जेन्ना नितीन गडकरी मेळ्ळो PWD मिनिस्टर ताणें म्हाका एक सांगलें दिगंबर बघ ज्या वसाहतीमध्ये जास्त लोक जातात ज्या लोकॅलिटीमध्ये जास्त लोक जातात जिथं लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर जमाव जमतो जे कंटिन्युअसली येतात जातात रस्त्यावरून ते रस्ते चांगले ठेव. एक त्याने मला सांगले धार्मिक स्थानं जी असतात त्या रस्त्यावर जाणारे येणारे रोज चांगले ठेव. शैक्षणिक संकुलं जी असतात त्या रस्त्यावर येणारे जाणारे रोज चांगले ठेव कारण हजारोनी विद्यार्थी त्या भागात जातात आणि त्यांचे आई वडील पण त्या भागात जातात. त्यांना दिसायला पाहिजे हे सरकार काम करणारं सरकार आहे. दिस गव्हर्नमेंट delivers, this government keeps everything on the head of this असं एक इम्प्रेशन व्हायला पाहिजे. म्हणून हांव ताका म्हणलें ना शिक्षणाचे शिक्षण हांव काल म्हणजे इंजिनियरांक सर्वे करपाक लायला. खरें म्हणल्यार की सगळे शिक्षण संस्थांनी वचून फायंड आउट करा सगळे रिलिजियस खंय टेम्पल्स आसा थंय वचून फायंड आउट करा की तांचे रस्त्याचे कंडिशन कितें आसा तें डेट विल बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी अशें म्हजें सिन्सियर मत आसा. सो यू ऑलरेडी गेट कवर्ड अंडर दॅट डायरेक्शन. तुमकां भिवपाची गरज ना कसली. आनी रस्त्यात न्ही आनी कितें जर करपा जाता विथ माय डिपार्टमेंट आय वील गो ऑल आउट बिकॉज वॉट एवर तुमी म्हाका सांगा तितले म्हणजे कर्तव्य जाता की एक संस्था जर वयर सरता आणि इतले त्रास करून वयर सरता त्या संस्थेक सपोर्ट करप हे सरकाराचें काम आसता आणि मंत्र्यांचेंय काम आसता हुएवर इज बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द तुका शिक्षण क्षेत्र तुका चेंज करपाक शकता. आज कितें जालां शिक्षणाचें म्हत्व सगळ्यांक कळ्ळां. आज खंय शिक्षण म्हणजे बरें शिक्षण घेतलें जाल्यार स्काय इज द लिमीट म्हणटा पळय तें कोण खंय पावतलो आज कोणूच सांगपाक शकना. म्हणजे आतां आमचे म्युनिसिपालिटी वर्कराचे चली 90% घेवन खंय तरी भायर वता. सिनेलाता कडेन रावणारी ती आवय बापूय ती इमिडिएटली फ्लॅटां वता. म्हणजे हांव दिस इज पॉसिबल ओन्ली बिकॉज ऑफ एज्युकेशन. आणि म्हणून तुमची सारकी संस्था जी स्ट्रगल जावन वयर सरल्या त्या संस्थेक सरकारा कडल्यान चड पाठिंबो मेळपाक जाय अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. तें तुमकां हांव म्हज्यान जाता त्या भशेन हेल्प